तुम्ही रावतले? जो राजकारणी आसा ताका असो प्रश्न पडप म्हणजे केन्ना तरी हांव रावचो ना म्हणून सांगलेलें काय? हांवें केन्ना ना म्हणून सांगलां? आय एम पॉलिटिशियन न्ही, आनी हांव सामाजीक कार्यां पूर्ण आसा. लोक म्हाका आजूय सगळ्या लग्नाक आपयतात आनी कोण तरी भायर पडलो जाल्यार कळ्ळें की हांवूय वता. ते कित्याक म्हणून तर लोक म्हाका मदीं फावटी म्हणजे खंय मेडिकल कॉलेजींत फोन कर आनी खंय फोन कर हाका येतात. हांव म्हज्या हातान जाता ते गोश्टी करता. लोकांक अजुनूय दिसता की हेणी आमकां न्याय दिल्लो, आतां येवन उलट उघडपणे उलयतात. खंयच्या आज पार्टीचे सर? सकाळच्यान म्हाका पळय राजकारणान अशें आसता तर हांव आसा, हांव अमक्या पक्षाक, अमको ना जाल्यार अमक्या पक्षाक. तूं ताका विचारूं शकता, मागीर तो हा करून तो उत्तर दितात. पूण हांव आसतें दिवंक शकना. खंयच्या अशा पार्टी? पक्षाक बीजेपी? बीजेपी राजकारण हें राजकारण न्ही. सर बीजेपी न्ही, म्हाका एक दिसता की जर मतदारसंघांतल्यो दुश्प्रवृत्ती एखाद्या आमदाराच्या कारकिर्दींत वाडोवंक लागल्यो जाल्यार ताका त्यो दुश्प्रवृत्ती निपटून काडपा खातीर असली प्रवृत्ती असलेले व्यक्तिमत्व कुशीक धरूंक जाय आनी ताका लागून विरोधक हे एक जावंक जाय. म्हणजे तुम्ही बीजेपीनच रावतले? ना आतां तुका मुगे येवन सांगताय घरा कडेन. सर काल आणि एक जर जर सर काल एक- सर जर तुम्ही जर तशें जर म्हणटा जाल्यार दयानंद सोपटे रेसीन आसा आनी तुमी रेसीन आसा जाल्यार मागीर तुमी म्हाज्या घरा कडेन सांगतले काय डिक्लेअर तुजेच करतले? पद्दतीन तूं हो रेसीन आसा तो रेसीन आनीक ना कोण रेसीन. रेसीन खूब आसतले. जो रेसीन फुडें पावतलो तो जिखतलो. सर काल एक असो प्रेस घेताना आम्ही बाबू आसगांवकाराक जीत आरोलकरांनी एक स्टेटमेंट केलं की जाणटो हो विषय त्यांना तो तुमचो उल्लेख केलो. तुम्ही त्यांनी तो जाणटे म्हणटा- तो आसात. म्हणटा ना बाबून हे केले की जिता तुमकां नाका जाल्ले विशय डायवर्ट करून बाबूच्या प्रेस कॉन्फरन्सीत ना त्यांचं तुमचं नाव आयलं सर. ताणें आनी कितें उल्लेख केलो तो. ना ते म्हणटा तो म्हणटा लागलो जाणटो, जाणटो आसा म्हणजे अशें. पार्सेकरी आसता म्हणटले तांकांय बी म्हटलें ना आसतलें. म्हणजे म्हाका जाणटो जर कोण म्हणटा आसा जाल्यार म्हाका समाधान न्ही. जाणटो म्हणजे जाणकार. आयज आणि हांव निश्चितपणे अशें म्हणणारे आहात जे तांच्या पेक्षा हांव वयान जास्त जरी असलो आसा हांव तांच्या परस हेल्दी आसा. पॅरामिटर हेल्थ पॅरामिटर्स पळोवचे कोण ना करेल ते. सर आता तुम्ही माझी आमदाराच्या बड्डे केल्यात थंय त्याच्याविषयी बरे भाशणूय केल्यात. फाल्यां समान इलेक्शनाक तुमचे अशे दोगा भितर काय चर्चा बी जाली? Compromise बी केली नाही. म्हाका एक निश्चित दिसता की दोगां भितरलो एकटो रावूंक जाय. हें म्हजें ठाम मत आसा. म्हणजे तुम्ही ठरयतले सर. तुम्ही थारायता अरे म्हजें हें ठाम मत आसा. एकटो रावूंक जाय. येस म्हणजे ते बर्थडे कट ठरले मग का birthday ते उपरांत म्हणजे धाडटा? अशें तशें कित्याक ना मागीर क्लियर कट सांगा न्हू हांवें बर्थडेक clear cut ठरले सांगलें न्ही. बर्थडेक ठरले म्हणजे तशें म्हणून उलोवप जालें ते सर. बड्डेक ठरले ते थंय बड्डेक गेल्ले कडेन एका मिनटान ठरता. आमी कोण कोणाक मेळना. अरे गोंय मरे हे. म्हणजे सर जालें- मॉर्निंग वॉकाक वयतना सुद्दां मनीस मेळटा. सर पण कोणाच्या लग्नाक तिसऱ्याच्याच लग्नाक म्हणजे हे गेल्ले कडेन ठरलें सर. मेळटा. म्हणजे हे- चवथ्याच्या मरणाक गेल्ले कडेन मेळटा. कोणाच्या बारशाक गेल्ले कडेन मेळटा. आणि आता एका पण हे ठरलं सर. पार्सेकर किंवा सोपटे पार्सेकर बीजेपी आसूंक जाय. दॅट वील बी हे ह्या मतदारसंघाचें भवितव्य. येस सर पार्टी सर पार्टी. ना पार्टी बीजेपी. आता सर एकच म्हाका सांगा जर आतापर्यंत गोव्यान MGP आणि BJPची युती आसा आणि ही सीट जी आसा मांद्रे मतदारसंघ ही MGक दिल्लेली आसा. तूं तुम्ही ती सगळें म्हाज्या तोंडांतसून काडपाक त्या दोनूय पार्टींक विचार मरे. त्या दोनूय पार्टींक विचार मरे. तो विचारपाचें आमी पळयता. तुमी फक्त तुमच्या तोंडांतल्यान सांगा न्हू तुमकां कितें दिसता तें आनी तुमचें कितें मत आसा तें. आतां तुमी प्रत्येक गोश्टीन हांवें मत म्हजें कितें सांगूंक जाय. तुका प्रश्न पडले त्या प्रश्नाचें उत्तर तुवें सोदूंक जाय आनी कोणाक विचारूंक जाय. म्हणून तर तुमकां प्रश्न विचारता. आनी कोणाक विचार. म्हाका विचारता तशें आनी 10 जाणांक विचार.